तो और डेंजर बा Bravo. Oh. हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज आसा 1 फेब आणि गणेश जयंती. तर न्ही खूप जाणांगेर आयज गणेश जयंती आसतली, म्हटल्यार गणेश जयंतींचेच चवथ करतात न्ही खूप जाणांगेर. आमच्या ते सायडीच्यान म्हटल्यार गोंयांक बी न्ही खूप कमी अशें करून गणेश जयंतीक घरांक गणपती पुजोवप बी आमच्या त्या सायडीच्यान तर खूप कमी. तुमच्या सायडीच्यान पुजयता किंवा तुमगेर पुजयता जाल्यार कमेंट करून सांगात. ओके, आमच्या ह्या सायडीन हांगा आमच्या आतां हांवें म्हटलें न्ही आमच्या त्या सायडीक कमी म्हळ्यार आमच्या सायडीन सावड्ड्या सायडीन बी न्ही खूप कमी अशें करून पुजोवप. ऑलमोस्ट ना म्हणल्यार जाता तुमी. बट ह्या सायडीच्यान आतां म्हाज्या घोवाच्या घरा आमच्या ह्या सायडीच्यानी खूप जाणांगेर खूप आमच्या वाड्यारच आजूबाजूकूच कितलेच आसा गणपती. प्लस आमच्या हांगासर जे महागणपतीचें देवूळ आसा पळय न्हू, जे कडेन मुर्ती स्थापनेचो बी व्हिडिओ हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्लो पळय. सो थंय आयज वर्धापन आयच्या दिसा म्हळ्यार गणेश जयंतीक न्ही थंय मुर्ती स्थापना केल्ली. आतां हो सेकेंड कितें रे एनिवर्सरी न्ही, सेकेंड वर्धापन सॉरी. आणि पहिली आशिल्ली मूर्ती, पहिली देवूळ आशिल्लें मूर्ती सगळी आशिल्ली, बट ल्हान मूर्ती आशिल्ली पळय न्हू ती चेंज करून मोठी मूर्ती बसयली, कळस बिळस सगळं दुसरं बसयला आनी देवळाचें थोडेशें रिनोवेशन बी केल्लें. सो तो आयज सेकेंड पोरू आमी फर्स्ट हेका नाशिल्ली वर्धापनाक, कित्याक की पोरू म्हज्या कजनाचें लग्न आशिल्लें आयच्या दिसा म्हळ्यार गणेश जयंतीच्या दिसा. सो ताका लागून नाशिल्लें. आनी आतां तुमी म्हणटली रेडी जावन खंय वता कांय सांगना अशें म्हणून. तर आमी तर आमी आतां रेडी जाल्यार वचपाक लागून. फर्स्ट म्हणल्यार देवळान वता, सदाशिवगडार वतली आनी मुखार मागीर खंय वता पळय न्हू तें मागीर दाखयता तुमकां. हो म्हाका डिस्टर्ब करता परत कितें कितें सांगात आसा. सो सद्याक म्हळ्यार पयलीं आमी गणपतीच्या देवळान या. आमच्या आतां हांगासर इतलो मोठो उत्सव, इतलें मोठें सेलिब्रेशन म्हणल्यार पयलीं देवळान वचप तर गरजेचेंच न्ही. सो आतां आमी भायर सरल्या, रेडी जाल्या. टायम जो आसा पळय न्हू 11 जाली, 11:10 जाली. एक्चुली 10:30 असो प्लॅन केल्लो आमी, कित्याक की खूब इन्विटेशन आसा, खूब कडेन वचपाक जाय. पळोवया कशें खंय पावप, केन्ना जाता तें. पयलीं म्हटल्यार देवळाक या म्हणल्यार एका, मागीर मुखाल्लें सगळें अशें म्हणून. आनी सदाशिवगडार बी वचून थोडीशीं फुलां आहेत तें सगळें घेवपाचें आसा. थोडेशें घरा कडेन हांवें पयलीं हाडून दवरलेलें बॅग दिसता पळय तुमकां सोफाचें, सो तें सगळें हाडून दवरलेलें आसात. फुलां बी म्हणटकीर हाडून दवरपाक शकना न्ही अशें म्हणून. सो चलात तर या आतां देवळान या पयलीं. ओके, मागीर या मुखाल्लो प्रोग्राम मागीर सांगता तुमकां कसो खंय पावता तें. चलो. खंय दवरले तुवें? म्हाका खबर आसा ती कुलरार व्हरून दवरला म्हणून. सो तेच्या पयलीं न्ही तुमकां न्ही म्हाजो लूक जो आसा पळय न्हू तो दाखयता. म्हटल्यार कशें खबर आसा एवरी टायम आमी खंय वता तेन्ना गडबडच आसता. आनी आयज प्रॉपरली हांवें रिमायंड करून दवरलें की तुमकां लूक दाखयलो मागीर तुमी खूब जाणां कमेंट करता न्ही अशें म्हणून. सो पयलीं म्हाजो लूक पळोवन घेयात आनी मागीर भायर सरता. गडबड सगळी उतरां बितरां कितें जातात. ओके चलो. सो तर न्ही खूब दिसांनी वर्सांनी आय थिंक हांव ही साडी जी आसा पळय न्हू ती न्हेसल्या. लास्ट इयर चवथी कडेन केन्ना तरी एकदां न्हेसलेलें न्ही रे, त्याच्या नंतर ही साडी न्हेसप जायत ना. आनी ही साडी जी आसा पळय न्ही ती हेजी सामकी फेवरेट. एवरी टायम जेन्ना खंय वता पळय तेन्ना हो म्हाका हे साडयेची याद करता. तेजी फेवरेट ती सारकी. ही ती साडी न्हेसना म्हणून. सो अश्योच न्ही म्हाजे कडेन आनी बी साडयो आसा, मागीर दाखयता तुमकां. ओके, सो भायर सरपाक खूब लेट जालो, टायम जालो आनी हांव पळयात सिंपल वे तें केलें. अशें करून तुमकां व्हायट कुर्ता आनी आनी ते खूब मेळटले पळोवपाक. व्हायट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता
खूब आसा. मागीर अशे टी शर्ट्स 10+. टी शर्ट्स आनी इतली आसा व्हायट कलर सेम शॉर्ट स्लीव्स रावंड नेकाची एकूच भशेन. तो अशें दिसतलें पळोवपाक की तेच म्हणून बट ना खूब आसा वरायटीज. ओके चला तर बॅग घेवया आनी भायर सरया. फुलां घेवपाक सदाशिवगडार आतां देवळान गेल्ली न्ही घरांतलीच फुलां आनी ते सुजवाती व्हरून हे केल्ले देवळाक. आतां फुलां घेवपाक जाय न्ही आनी थंय फुलकारां बी कोण येवनाशिल्ली देवळाक म्हणून हाका म्हटल्यार गडार सदाशिवगडार वचून घेवया अशें म्हणून. सो आनी आतां हे गेले एक फ्रेंडागेर वता थंय बी व्हरपा जाय न्ही. गर्दी पळयात कशी पडल्या ती फुलां शॉपार. देवळां वचून येयली खरी बट हेका म्हटल्यार आतां व्हरून दिवया. आमी अशें चिंतलेले की थंय येता न्ही फुलकारां थंय फुलां घेतली आनी दितली अशें म्हणून आनी मागीर हांगच्यान घेवन हेगेल्या फ्रेंडागेर वता अशें म्हणून. बट थंय येवकू ना. आतां म्हटल्यार घे फ्रेंडागेर वचून येया आनी घरा वता आनी मागीर दिवया अशें म्हणून. आनी हांवें इयरिंग्स घातलेली म्हाजी इयरिंग्स हे पळय तुटले एक सायडीचे. आतां हेका म्हटल्यार तूं फुलां घे हांव इयरिंग घेता अशें म्हणून. हेच ते लफडे कितें करपाक वयता एकाचे 2 जायना अशें जायत ना केन्ना. सो पयशे दी मरे घेवन या म्हणून कॅश गुगल पे करूं. ओके चलो तू फुलां घेवन ये 2 हार. हा बेगीन या. कानातली घेतली आनी सोमतीच घातली. घेतली आनी सोमतीच घातली. ताका सांग तुगे कवर आनी ते हे बी सगळे तूच दवरून घे अशें म्हणा. 180 सांगतालो 120. हा हेवी आसा. फूल पर्ल वर्क घातल्या म्हणून फील जाता. अशें कितें आसता पळय तेन्ना म्हाका पिंपल पळयात आनी ह्या दिसांनी स्कीन हे जाल्यार एलर्जी जाले सगळे स्कीन बी रेड जाल्या पळय. बरें दिसता न्ही. पिंपल्स पळयनाका इयरिंग्स पळयात. सो 180 सांगतालो तो. लास्ट 150. हांवें सांगलें म्हाका तुगेले ते भायले कवर जाता इयरिंग लायले ते अशें स्क्वेअर हें आसता पळय ते बी कांय नाका ते तूच दवरून घे म्हटलें डायरेक्ट घालून वता म्हणून. सो मागीर 130 दी म्हणपा हांवें 120 केले गुगल पे. आनी तो बारकेलो भुरगो आसता तो रे ताका खबरच न्ही हांव तेजे फुडें कांकणां बिकणां घेवपा वता न्ही. सो तेणें आतां हें घेवया फुलां. हांगा मार्केटांक एक अशी गर्दी पार्किंग मेळना काय मेळना. हय सवका गाडी आसा सायडीन. आयज आनी मार्केटां इतलो रश आसा न्ही खरें विचार नाका. ना गाडी खंय लावपा मेळटा ना कांय ना. हांवें पोलीस स्टेशना ऑपोजीट लायल्या. सो हांगासर न्ही आनी थोडेशे फ्रुट्स घेतले हे पळय. आनी हो फुलां पळोवपाक गेला आनी असले वता जाम जाली. 11:15 जाली आमकां हांगासरूच. घरांतल्यान भायर सरता ते हालत पळया कितें जाली ती. गरमी आनी वत आनी ह्यान तें म्हटल्यार. आनी अशें करून न्ही खंय वता पळय ना आमी तेन्ना म्हाजी हालत अशीच. हो पार्किंग मेळना न्ही गाडी रस्त्यार लायता गाडयेन बसता चल घेवन यो आनी म्हाका साडी न्हेसून वता कितलो बेजार येता ना. केस बी सगळे स्टीक जाले पळय घामान. सो फ्रुट्स घेवन येयला. आतां म्हटलें हांव वचना फुलां पळोवपाक तूं वच आनी घेवन यो म्हटलें. सो फुलां घेवपाक म्हळ्यार पळोवपाक गेला हो. आनी आतां हेच्या फ्रेंडागेर वयता पयलीं म्हटल्यार मागीर घरा वतली कित्याक की आमच्या देवळान आतां पुजा आसा. सो 12ंक ती आतां ऑलरेडी हांगासरच 11:15 जाली. ती आरती जातकीर मागीर जेवण आसतलें. सो आमी थंय जेवतली बीन आनी मागीर सांजची परत भायर सरतली. आनी म्हळ्यार आनी इन्विटेशन्स आसा पळय न्हू तेंगेर. म्हागेल्या एक सबस्क्रायबरागेर बी इन्विटेशन आसा थंय बी वतली.
एक्चुअली तेजें घर हांगासर सदाशिवगडार आतां वचपाक जातलें, बट आतां आमकां गेल्यार लेट जातलो न्ही, सो ताका लागून आमी कितें करता आतां हेज्या फ्रेंडागेर वचून येता. तेजें हे फ्रेंडाचें घर जें आसा पळय तें मातशें त्या सायडीन पडटा आनी बाकीचें जें सगळें इन्विटेशन आसा पळय तें ह्या सायडीन आसा आमकां, म्हटल्यार कशें वेस्ट सायडीच्यान आसा आनी ते ईस्ट सायडीच्यान आसा. सो ताका लागून मातसो प्रॉब्लम जाता, म्हणून हांवें म्हटल्यार एका पयस आसा तें पयलीं वचून येवया अशें म्हणून, आनी लागीं आसा तो वता. आनीकय इन्विटेशन्स आसा पयस पयस, पण सगळ्या कडेन पयस पयस पावचें ना न्ही, अशें म्हणून म्हटलें आतां लागीं लागीं जी आसा पळय जितली तितली सगळी कवरअप करया म्हणून. मागीर पयस आनी 2 कितली इन्विटेशन्स आसा, अर्द वराची वाट पायला, सो थंय वयचें ना आमी. ओके, घेतली रे फुलां, खूब म्हारग न्ही आयज, सांगता तोंडा येता ती रेट सांगता. ओके चलात आतां हेज्या फ्रेंडागेर म्हणल्यार हांव कितें करतलें, घरा कडेन तेंगेलें कांय शूट करचें ना, गणपती पुजयला तो दाखयता तुमकां. ओके न्ही रे, लोकांगेर वचून शूट करप बरें जायना, म्हाका पळय तें वाट दिसता. आनी ती न्ही मातशी तेजी फ्रेंडागेर जे आमी वता पळय ती मातशी शाय कायंड ऑफ. ओके, सो ताका लागून ओके तेंकां आनी अनकम्फर्टेबल करचें ना आयच्या दिसा. ओके चलात तर मेळया मागीर. सो आयली घरा पावली, बट अजून देवळांक न्ही. ताई केन्ना येयलें? सो आयली आमी घरा कडेन पावली, म्हटल्यार टायम जो आसा पळय न्हू 1 जावपा येयलें, 5 मिनटां आसा, जस्ट 1:45 सुमार घरा पावली. हेगेले एक फ्रेंडागेर वचून येयलें, मार्केटान जें कितें काम आशिल्लें तें केलें, देवळान वचून आयली आनी सगळें जें कितें करपाचें आशिल्लें पळय ज्या कडेन वचून तें सगळें कंप्लीट केलें. आनी तें ओ मामी खंय देवळां वचून येयली, कोण ना आजून इल्ले वाडा थोडेशे हा बरोबर खूप झाले आमच्या इथे असे तसे पुरो इल्ले वाडा थोडे मागीर घेता अंग बस. देवळां वचून आयली आमी, म्हटल्यार कितें जालें ना, घरा कडेन आयिल्ली, एका फ्रेंडागेर गेली, घरा कडेन आयली, घरा कडेन येयलो हो म्हाका सोडलो आनी सकयल आमच्या हांगासर वाड्यार आनी गणपती आनी तेंगेर आरत्यो स्टार्ट करपाच्यो आशिल्ल्यो. तर हेका कोणें आपयलें, हो म्हाका देंवयल्यान भायल्या भायर गेलो. सो हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करतलें अशें म्हणून. सो व्हिडिओ कंटिन्यू करपाक वचपाक आनी मामी उलो मारपाक लागली की देवळान पुजा स्टार्ट जावपाक टायम जालो चल या अशें म्हणून. सो तो व्हिडिओ कंटिन्यू आनी केलोच ना, जस्ट स्टार्ट केलो, तुमी पळयलोच आसतलो तो क्लिप बारीकसो. तर मागीर उठले आनी देवळान गेले. एक्चुअली न्ही म्हाका दिसलेलें की आयज देवळान जे आसा पळय न्हू महापुजा आसतली म्हणून, म्हळ्यार महापुजा म्हळ्यार आरत्यो ज्यो खूब टायम करता पळय त्यो, आमच्या हांगासर महापुजा म्हणटा तेका. सो महापुजा आसतली अशें दिसलेलें. दनपारां आतां बेश्टी नॉर्मल घुमट बीन आसतना घाट वाजोवन जशी देवळान आरती करता पळय तशी आरती केली. सो ती आरती मातशी अटेंड केली, थोडीशी न्ही तशी आरती म्हणटा थोडेशे 1-10 मिनटां भितर जाता पळय. सो ती आरती अटेंड केली, भायल्यानच भितर वचपाक मेळना कित्याक ऑलरेडी गर्दी आशिल्ली आनी आमी आरती स्टार्ट जाता तेन्नाच पावल्या थंय. सो प्रसाद घेतलो हो पळय हांगासर, प्रसाद मेळ्ळो, प्रसाद घेतलो
आनी मागीर जेवपाक गेली, सगळ्याच्या पयलीं जेवली. अशें आमी अशें केन्नाच करनाशिल्ली, सगळे लोक जेवन जातकीर जेवताले. आनी आयज लोक बी कमी आशिल्लो आनी म्हणून म्हटलें आमच्या गांवचोच थोडोसो हांगचोच आजूबाजूचोच लोक न्ही म्हणून म्हटलें चल जेवन घेवया अशें म्हणून. आनी जेवली बीन आनी आतां घरा कडेन आयला. तुमकां सांगता इतलें वत विचारूं नाका. कसलें रखरखीत वत लागता ना. देवळा कडेन बीन टेंट घातला आनी जे कडेन जेवताली पळय शिवनाथाचें देवूळ आसा पळय तेज्या मुखार जागो आसा आनी थंय जेवताली गणपती देवळा कडेन. थंय आरत्यो बिरत्यो लोक बसल्यांनी. सो ह्या देवळा कडेन जेवण आशिल्लें. तेकून देवळां न्ही ती. सो टेंट आसा स्टील, अशी गरमी जाता ना खूब मारता सारकी. तर येयले आनी हांगाच बसले, चावी सुद्दां काडूं ना पळय. हांगाच बसला. आतां वता. हो म्हाका सांगला हो जेवता थंय, म्हाका सांगता वच घरा कडेन बेगी रेडी जाय खंय आनी मुखार वचपाक जाय आतां न्ही तेका लागून. सो आनीकय खुबशे इन्विटेशन आसा, पळोवया खंय कशी पावता ती. बट जे कितें आतां मुखार जातलें पळय न्हू तें हांव तुमच्या वांगडा ह्या व्हिडिओन आतां शेअर करचें ना. ते सगळ्यांनी तुमकां मुखारल्या नेक्स्ट व्हिडिओन पळोवपाक मेळटलें, म्हटल्यारच फाल्यां. कित्याक की आतां हो फर्स्ट हाफाचो व्हिडिओ जो केला पळय तो ऑलरेडी जाल्लो आसा व्हिडिओ. सो मागीर सांजे जे कडेन आमी वयतले थंय कितें मागीर रातची महाआरती म्हळ्यार आरती आसतली, पुजा आसतली देवळान, तें सगळें म्हटल्यार खूब लेंथी जातलो व्हिडिओ. मागीर तुमकां बी बेजार येतलो पळोवपाक न्ही. सो तेका लागून हो आतां फर्स्ट हाफाचो जो कितें व्हिडिओ आसा पळय तो इतलोच हांगासरूच एंड करतलें हांव. आनी मागीर जे कितें सांजचें आसा पळय तें सगळें मागीर दाखयतलें तुमकां. ओके. सो एक्चुअली अशें चिंतलेलें हांवें की सगळें एकूच व्हिडिओन कवर अप करतलें अशें म्हणून. बट खुबश्यो गोश्टी आसा तुमच्या वांगडा शेअर करपाच्यो. आनी जर तर हांवें अशें करून मातशें इल्ले थोडे दाखयले न्ही. ओके, थोड्या जाणांक मागीर अशें दिसता ना थोडे दाखयता अर्दे दाखयत ना अशें दिसता न्ही. सो अशें म्हणून म्हटलें चल जें कितें शेअर करता तें सारकेंच शेअर करे, सारकेंच तुमच्या मेरेन पावया अशें म्हणून. कित्याक की हे जे हांगासर अशें करून आतां चवथ बी करता पळय न्हू ते आमच्या ते सायडीच्यान सावड्डे ते सायडीच्यान बी अशें करून आसना. अशें म्हाका तर जितलें खबर आसा गोंयांक अशी करून घरा कडेन चवथ बी करप खूब कमी, रॅरली अशी कोणागेर. हांगासर खूब जाणांगेर आसता. आतां तुमी चिंता आमच्याच आजूबाजूक म्हळ्यार आमच्या त्या सकयल्या वाड्यार, आमच्या वयल्या वाड्यार हांगासर अशें म्हणून आमकां आय थिंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जाणांगेर इन्विटेशन आमकां पर्सनल इन्विटेशन आसा. ओके. म्हाजे सबस्क्रायबर बी जे आसा पळय तेंगेर बी इन्विटेशन आसा. सो तेंगेर हांव वतलें पळय तें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटलें. म्हणल्यार तुमी इमॅजीन करपाक शकता की ही गणेश जयंती जी आसा पळय ती लोक घरा कडेन सुद्दां कितले हितून सेलिब्रेट करता ती. सो म्हटलें चल तुमच्या मेरेन पावया अशें म्हणून. सो जितलें कितें पॉसिबल जाता तितलें हांवें आतां हे व्हिडिओ शूट करपाची कवर अप करपाचें ट्राय केलां. आनी जे कोण आमी आयज हेंगेर फ्रेंडागेर गेल्ली पळय न्हू तेंगेर कितें जालें ना हांवें तुमकां पयलींच सांगलें की हांव देवाचें जितलें आसा तें शूट करतलें, सगळ्या घरा कडेन बी शूट करचें ना म्हणून. कित्याक ती न्ही मातशी शाय कायंड ऑफ. आमी तेंगेर पयलीं बी गेल्या. सो तेंचो नेचर मातशें अशें आमकां बी अशें करून कोणी अशें येयलें केलें जाल्यार अशें ऑड जाता पळय न्हू अशें कॅमेरा अशें फेस करपाक बी. सो तेंगेलें बी तशेंच. तेका लागून हांवें थंय जें आसा पळय तें चड कांय शूट करूं ना. सो जितलें कितें पॉसिबल जालें तितलें शूट केलें. आनी सकाळ फुडें म्हटल्यार कितें आसता सगळीं जाणां गडबडीन आसता. तुमकां खबर आसा न्ही चवथीक कसली गडबड आसता हें कोणाक एक्सप्लेन करपाक नाका. सो गडबड जेवण रांदप हें करप ते सयरीं येता तांकां एटेंड करपाक जाय. सो ओके हांवें फक्त देवाचें शूट केलें आनी तेंगेर पुजा बीन जी आसा पळय म्हाका गणपती पुजेक लायता पळय तो पुजेक सुद्दां लावनाशिल्लो. म्हळ्यार खूब जाणांगेर आसता म्हणटकीर भटाकय बी लेट जाता न्ही येवपाक. सो तेंच्या देवळा कडेन म्हळ्यार देवूळ जें आसा पळय थंय पुजा चालू आशिल्ली. मागीर तेंगेर येवपाची आशिल्ली. ती आमकां बस करून रावली. म्हळ्यार सामकी लागलेली फाटीक रावा जेवल शिवार वचनाका तुमी येयले आनी जैनासतना वयता करून. आमी म्हटलें न्ही आमच्या देवळा कडेन आसा न्ही बरें जायना न्ही सगळ्यांगेर या. बट आमी डिसायड केलें जेवपाचें देवळानच अशें म्हणून. सो जालें आतां सगळें. तर हो आसा येतलो आतां म्हाका सांगून धाडला रेडी जा म्हणून. तर तेच्या पयलीं हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. म्हटल्यारच हो आयच्या दिसाचें कंटिन्युएशन जें आसा पळय तें पार्ट 2 घेवन. ओके. चलात तर मेळया तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.